आतां आनी एक संदर्भांत आमच्यान हें पळोवंक जाता. जेन्ना आमी मागण्यांक बसता न्हय, जावं सांतिस्मू साक्रामेंताशी आमचे दोळे आमी जेजूचे थिरायता खरें, पूण मागीर आमची चिंतना हेणें तेणें हें तें करूंक जाय म्हणून हांगसर थिंचोर आसता, दोळे आहात थिंचोर, पूण भितरल्यान आमी आनीक थिंचोर पावल्या अशें जाता आमकां. मागीर आमी कितें काय म्हणटा आमी, मागणें करूंकूच ना दुसरेशी हाल्ले आमी. हाका लागून जेजू कितें म्हणटात, मार्ता भाशेन हेणें तेणें कामांनी राटवळीन तुमी हें जाय नाकात, पयलो वयलो स्थान तुमी म्हाका दियात, म्हजे बरोबर म्हजीं उतरां आयकात, समजून घेयात आनी ती मागीर पाळात. आतां सांत इनास हांगसर आसा पळय, ताचें नोयनां 22 मंगळारा दिसतान स्टार्ट जातलीं आनी ताच्या जिविताचेर आमी नियाळ कोत्तेल्या. ताणें आमकां आपल्याच जिवितान सांगलें आपूण यात्रेकार म्हणून, आनी ह्या वर्सा आमी यात्रेकाराचोच हो म्हणल्यार मुद्दो घेतलेलो आसा. आनी ताका आनी एक मुद्दो दिलो आसा बोरवासो म्हणून. पूण बोरवासो खरें, पूण एक लूचे म्हणून म्हणजे लायट. तर आमी हो विशय ताच्या नोयना फेस्ताक निवडलेलो आसा. सांत इनास दी लोयला यात्रेकार, बोरवाशाचो फोलेर, कशे भाशेन ताच्या जिवितान जेजूक ताणें अणभवलो आनी अदीक आनी अदीक ताणें आपणायलो आनी तोच जेजूचो फोलेर दुसऱ्यांक जालो. पयलीं स्वतेराका सांत फ्रांसीस शेवेराक, आनी ताणें जेजूचो पाटलाव केलो. तर हे भाशेन जेजू तांकां तिका सांगता मार्ता हें अशें धरूंक जाय.